मनोहर पर्रीकारा बरोबर थोडे स्वाभिमानी लोक असले जे मनोहर पर्रीकार वतकूच सायडीक रावले. पण गिरिराज पै वेर्णेकारान कितें केलें, गेलो आनी आजो एम्प्लॉई जालो, कित्याक कोणाचो तरी ताका एम्प्लॉई जावपाक जाय, गेलो आनी प्रमोद सावंताचो एम्प्लॉई जालो आनी तो आतां थंय आसा, तो पेड स्पोक्सपर्सन जाला. दुसरें म्हणल्यार तो कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीन आसलो, तो मनीस आपल्या सरकाराक एडवायस दिना की इंडस्ट्री कित्याक गोंयांत नव्यो येना, एम्प्लॉयमेंट कित्याक जनरेट जायना, इंडस्ट्री आसलेल्यो कित्याक मूव आउट जाल्यो. आनी हो स्वता मनीस गोंयचे व्हडले उलयता. हाज्यो 2 कंपनी आसा, सेरका ट्रोवा फाउंडेशन म्हणून एक आनी इनफायनायट पॉसिबिलिटी फाउंडेशन म्हणून हाजो गिरिराज पै वेर्णेकार डायरेक्टर आसा. ह्यो दोनूय कंपनी तमिळनाडू रेजिस्टर आसा. कित्याक तमिळनाडू रेजिस्टर केल्यो? गोंयांत इज ऑफ बिझनस ना, गोंयांत धंदो करपाक प्रॉब्लेम आसा, पयशे मागता सरकार तुमचे बीजेपीचे, धंदो करूंक दिना. तमिळनाडू कित्याक ह्यो रेजिस्टर केल्या आनी ही कसली फाउंडेशना, एनजीओ आहे कितें, शेल कंपनीज कितें, हाजेर उत्तर दी. पयलीं कामा शिवाय पर्सनल अटॅक करचे न्हय, जाल्यार कितें जाता मागीर तें उतरांय तसलीच दिवची पडटा. कित्याक तांकां कितें आज बीजेपीक दिसला चिरी मिरी कोणाक हांगा थंय ते मॅनेज करतले म्हणून आसता सगळ्या पार्टींनी थोडे. म्हाका मॅनेज करूंक शकना हें लक्षांत दवर. नंबर 2, तुका सांगपाचें म्हणल्यार तुमी ते एक नाटक पयला आसतलें विजय चव्हाणाचें, मोरूची मावशी म्हणून, तातूंत एक आसा पगार किती, बोलतो किती ते हाका लागता. अरे तुजो पगार कितलो तितले उलय मर तूं, तुका जितले पडटा पळय तितले उलय, तूं चड कित्याक उलयता. डोंट स्पीक मोर दॅन युअर पे ग्रेड, बी विदिन युअर लिमिट्स. कित्याक जशे ते 8 फुटलेले आमदार गेल्या आनी आज सॅलरी खावन ओग्गी बसल्या पळय, तांचे भशेन सॅलरी खावन ओग्गी बस. पर्सनल कमेंट करनाका, आसा कम सबस्टेन्शियल, वी वील डिस्कस, वी वील आर्ग्यू, वी वील डिबेट. हें कितें लूज टॉक्स करता रे. आनी मुर्खा तूं एका पॉलिटिकल पार्टीचो स्पोक्सपर्सन, चीफ स्पोक्सपर्सन, तूं सांगता की सुनील करता ताका कोण सिनियर लिडर ताचे बरोबर ना. ट्वीट काढून चेक कर. हांवें जी ऑनरेबल गव्हर्नराक रिक्वेस्ट केला की हे सरकार कम्युनल व्हायलन्सान इन्वॉल्ड असले करपाक, हे बरखास्त करचे म्हणून आनी रिटायर्ड हायकोर्ट जजा कडल्यान हाचेर इन्क्वायरी करची म्हणून, हे आमचो ऑल इंडिया काँग्रेस कमिटीचो मिडियाचो हेड डॉक्टर जयराम रमेश, हू इज अ फॉर्मर मिनिस्टरान आतां रिट्वीट केला. चेक कर कितें उलयता हे. खंयच्याच जगान आसता असले जोकरांक धाडचे न्हय, सारके मनशांक धाडा. हांकां कितें जालां, खणखणीत उलयले आनी कितें उलयले म्हणून खोटे खपचे ना. आनी जर गिरिराज पै वेर्णेकाराचे तुमी फाटल्या कांय काळांतली भाशणां आयकशात, ते डिबेटीन जावन और एकदां ताणें इलेक्शन जावन पृश्ठाचेर कमेंट्स केल्ले, पयर ताणें उलयला की जाय कोणाक हर्ट जालें, सेंटिमेंट जालें, एक्शन घ्या. म्हळ्यार हो मनीस विश स्प्रेड करता, कम्युनल हेट्रेड स्प्रेड करता. हाचें नांव गिरिराज पै वेर्णेकार न्हय, हो विशारी वेर्णेकार. खंयच्या काळान जगता आमी. मुद्द्या बद्दल उलया मरे, रस्ते काबार जाले ताचेर उलया, अनएम्प्लॉयमेंटाचेर उलया, भ्रष्टाचाराचेर उलया. तुम्ही खंयच्या धर्माचेर जातीचेर झगडे पेटयता आनी कित्याचें कितें बेजबाबदार स्टेटमेंट करता. आमी मुद्दे घेवन येतले, मुद्दे आसा तुमचे कडेन आन्सरां जाल्यार आन्सरां दिया. आनी त्यो कितें जालें, काल आमकां जिलेबी खातना पयले तुमकां सांगलें म्हणून आमकां किरायतें दिलां. आतां जिलेबी हे आतां खाता म्हणटकूच म्हाका मातसो प्रश्न पडलो. हांवें हरियाणा फोन केलो आमच्या मनशांक आनी तांकां विचारलें, बाबा तुमी बी म्हणल्यार आमच्यो उरल्या भितर जिलेब्यो म्हणल्यार वाटल्यो बी काय कोणाक अशें भोंवता तांकां, कित्याक हांगा म्हणल्यार 2 जाण खाताना दिसले आमकां जिलेब्यो. ते म्हणपाक ना रे तशें कांय ना. इतल्यान सायडीक कोण म्हाज्या बसलेलो, तो म्हणपाक लागलो सुनील तुका खबर ना काय म्हणून. हांवें म्हणलें कितें. तो म्हणपाक लागलो म्हाका ते 40 लाखाचे लाडू घेतलेले पळय, ते कॉन्ट्रॅक्टरान खंय डबल इंजिनाक पुड्यान बांदून थोड्यो जिलेबी दिल्ल्यो पराठ्यांक दी म्हणून. त्यो जिलेब्यो ते पराठे खाता खाता आमचेर उलयता. ह्यो जिलेब्यो त्यो